नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या हल्ल्याचे केशींत आतां मेरेन 7 जाणांक अटक, पयलीं 5 जाणांक धरिल्ले, एकलो पळिल्लो. चवकशे वेळार 7 जाणां आशिल्ले म्हूण मुखार आयले. पणजे पुलिसांनी शुक्रारा फ्रँको डिकॉस्टा आनी साईराज गोवेकाराक अटक केल्या. रामा काणकोणकाराक जीएमसीत आनी घरा कडेन पुलीस प्रोटेक्शन. क्रिस्टोफर डिकोस्टा, एज 28 इयर्स, रेजिडेंट ऑफ सांता क्रूज. ये एंथनी नादर जो कि एक ऑलरेडी अक्यूज अरेस्टेड है, उसकी बाइक चला रहा था और वहाँ पे स्पॉट पे प्रेजेंट था. ही वॉज अरेस्टेड फ्रॉम सांता क्रूज टुडे इवनिंग. सेकेंड अक्यूज जिसको आज अरेस्ट किया वो है साईराज गोवेकर, सन ऑफ संजय गोवेकर, एज 28 इयर्स, रेजिडेंट ऑफ पिलेन, बादेज. ही वॉज अमंग द असेलेंट जिसने अटैक किया था विक्टिम के ऊपर, एंड ही वॉज प्रेजेंट विद हिज फसीनो टू व्हीलर. He was arrested from near market area in Mapsa. Sairaj Govekar is a history sheeter. All 7 accused who were present on the spot have been arrested. The 5 accused who were arrested yesterday, उनको 5 दिन का पुलिस कस्टडी मिला है. We are investigating and we are trying to recover जो भी इसमें 2 व्हीलर्स यूज हुए हैं, मोबाइल फोन्स यूज हुए हैं, वेपन ऑफ ऑफेंस यूज हुआ है जो कि मोस्ट लाइकली केबल है, वायर केबल है. तो उन सबको हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और इनका आपस में इंटरकनेक्शन जो है, कैसे लोग क्या प्लानिंग की, कहाँ पे मिले, कैसे यहाँ पे आए, कि कौन इनके साथ था कौन नहीं था, वो सारे एंगल्स पे काम चल रहा है और इस पर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. सर, पर्पस ऑफ अटैक क्या कुछ सामने आ गया है? अभी उस पर चालू है इन्वेस्टिगेशन. अभी इन सबको एक एक करके इंटरोगेट कर रहे हैं. उनकी जो भी कहानी निकल रही है बाकी एविडेंस के साथ कनेक्ट करके उनको देखा जाएगा और उसमें लगता है कि किसी बाहर के आदमी का हाथ है 7 के अलावा, तो उसको हम उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करते हैं. सर, आज 5 अक्यूज को कोर्ट में पेश किया गया था, क्या अपडेट? 5 दिन का रिमांड मिला है पुलिस कस्टडी में. सर, जो अक्यूज अरेस्ट किए उनके पास, विक्टिम्स का कहना है उनके पास और भी कुछ वेपन्स थे, तो कुछ वो हम देख रहे हैं. अभी तक जो रिकवरी जो सीसीटीवी और इनसे इंटरोगेशन करके लगा है उसके बेसिस पर मैंने आपको बताया वायर केवल. अगर और कुछ निकलेगा तो वो भी हम रिकवर करेंगे. सर, कल पुलिस की ओर से बताया जाता है 6 अक्यूज से, आज 7 अक्यूज. हाँ, तो कल जो है सीसीटीवी के हिसाब से हमने 6 अक्यूज मिले और फिर हमने कल 5 जो अरेस्ट किए तो उनका इंटरोगेशन किया, तो एक 7वां नाम हो रहा है, तो जो कि डायरेक्टली सीसीटीवी में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने उसको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया. वैयक्तीक कारणांक लागून रामा काणकोणकाराचेर हल्लो म्हूण दुबावितांची पुलिसां मुखार जबानी. आतां मेरेन 7 जाणांक धरल्यात. 5 जाणांक 5 दिसाचो रिमांड. एकलो अजून सापडना. पणजे पुलीस सोदतात. तांकां BNS कलम 109 सकयल रामाच्या खुनाचो यत्न म्हूण बूक केल्यात. रामाची भलायकी खंय सुदारता, ताका घरां आनी हॉस्पिटलांत पुलीस सेक्युरिटी. वैयक्तीक कारणाक लागून रामा काणकोणकाराचेर हल्लो म्हूण दुबावितांची पुलिसांक जबानी. 6 म्हयन्या पयलीं एका प्रकरणांतल्यान तांच्या मदीं खंय वाद जाल्लो. दुबावित्यांक अक्षय पुलिसांनी खंय ह्या पयलीं अटकूय केल्ली. ह्या पयलीं रामा खंय तांकां सोशल मिडिया वरवीं नाका जाल्ली उतरां दितालो, तांचे व्हिडिओ व्हायरल करतालो. त्या वादांतल्यान 6 म्हयन्या उपरांत रामाचेर खुनी हल्लो. ह्या प्रकरणांत आतां मेरेन 6 जाणांक धरल्यात. तांकां BNS कलम 109 खाला बूक केल्यात. मजगती रामाची भलायकी सुदारता म्हणून म्हायती मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. काणकोण कंटेनर ट्रकाक उजो. कॅबिन पुराय लासून काबार. उजो पालोवपी दळ वेळार घडणूक थळार पाविल्ल्यान कंटेनरांतले सामान वांटोवंक येस. मजगती ट्रकाचे बरेच लुकसाण जालां. कुणय IDCंतल्यान खंय कोयंबतूर वतालो. मडगांवच्यान काणकोण वयतना हायवेचेर बेनुर्डे हांगा एका कंटेनराक राती पेट घेतलो. हो कंटेनर कुंडयच्यान कोयंबतूर वयतालो कॉलगेटीचो लोड घेवन. ही नवी 11 म्हयन्याची गाडी अशीच चालक म्हणटा. अचानक ह्या गाडयेर पेट घेतलेल्यान तेणी गाडी सायडीक घेतली आनी फुल्ल लासून कॅबिन काबार जालें. तेन्ना पेट घेता तेन्ना तेणी फायर ब्रिगेडीक फोन केलो. फायर ब्रिगेड येतकीर जेन्ना तेणी उदक मारताले तेन्ना सगळे तेंचो मालय पेटेर जाल्लो आसा. इधर से गाड़ी लेके आ रहा था मैं, शॉर्ट सर्किट हुआ. किधर जा रहा था आप? मैं कोयम्बतूर जा रहा था. कुंडई से कोयम्बतूर. हाँ, इधर आते गाड़ी में एकदम शॉर्ट सर्किट होके पूरा आग लगा. इंजन से धुआं आया? इंजन में से आग लगा पूरा. गाड़ी नया है ना वो? नया गाड़ी है, 11 महीने का. क्या क्या था आपका गाड़ी में, क्या जल गया? पैसा था और डॉक्यूमेंट्स थे. एडवांस लिया था, वो पूरा गाड़ी में ही था. कितना पैसा था?
घेतलं 10,000 रुपये और डॉक्युमेंट्स ते डॉक्युमेंट्स ते तेन्ना सद्याक ही गाडी हांगा रस्त्याच्या सायडीन आसा 2 वे आशिल्ल्या कारणान दोन्ही सायडीन हांगा गाडी येयना फुडें आसा जाल्यार दोन्ही सायडी गाडी येवन मोठो अनर्थ जावपाक शकतालो स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बरें पळोवया निकती आयिल्ली खबर. काणकोण तालुक्यांत रस्त्याचेर गोरवां मरपाची मालिका चालूच आसा. आमी सलग हेचेर न्यूज करता पूण प्रशासन आनी सरकार हेचे कडेन दुर्लक्ष कित्याक करता म्हणून हो एक मोठी प्रश्नचिन्ह आसा. आज फांतोडेर सकाळीं तापट माशे हांगा 2 गाडी आमने सामने येताल्यो लायटीचेर तांकां एकामेकाक दिसनासतना ही गोरवां बसन आशिल्ली दोनूय वटेच्यान तेणी गाडी त्या गोरवांचेर चडली आनी 11 गोरवांक मरण येयल्लें आसा. सरकार आज कोंडवाडा आनी गोशाळा म्हणून कोट्यांनी अनुदान दिवपाची सरकारान जाहीर केल्लें आसा. तरी पूण रस्त्यार गोरू मरतात हेचेर सॉल्युशन कितें हो काणकोणकारां खातीर मोठो प्रश्न पडलेलो आसा. राती लगभग 3:30-4 हांगा रस्त्यार गोरू घडयला आसले आनीक म्हायती मेळिल्ल्या प्रमाणे 2 गाडयो आमने सामने जाल्यो दोनूय नुस्त्याच्यो गाडयो आनी त्यो गाडी टोटल 11 गोरू उडोवन गेले. ती गोर न्हिदी आशिल्ली रस्त्यार ती 11 गोरू उडोवन गेली आनी ते आमगे पेट्रोल पंपार काम करता तेणें पळयलें. आज जालें कितें म्हाजी फक्त एक हें आसा आमी नायट पेट्रोलिंगा म्हूण पुलिशेची गाडी दवरता. हांव प्रश्न करता नायट पेट्रोलिंग कितें करता तुमी फक्त हायवेचेर भोंवत रावता ते एक कडेन थांबता थंय न्हिदता. आज तुमकां खबर आसा स्पेसिफीक स्पॉट आसा हो एक स्पॉट आसा धापटा एक स्पॉट आसा थंय मोलेमाकडे स्पॉट आसा त्या जाग्यार तुमी येवन त्या गोरवां धांवडोवपाक तुमचे कडेन जाता कितें. सरकार जेन्ना हें तुमकां पेट्रोल दिता जाल्यार कित्याक लागून दिता गाडयांत बसून न्हिदपाक जाल्यार हांव स्ट्रिक्टली हेचेर कारवाय करची मागता. कारण आतां आमच्या माजी सरपंचान एक पुलीस अधिकाऱ्याक फोन केलो तो पुलीस अधिकारी म्हणपाक लागलो आज हे ज्यो नायट पेट्रोलिंग ज्यो आसा त्यो गाडी आसा त्यो आमच्या अंडर ना त्यो DIGच्या अंडर आसा. तर DIGक हांव एक अपील करता तुमी तांकां एटलिस्ट इन्स्ट्रक्शन दिवचें की रातीन येवन हे जे स्पॉट्स आसा त्या स्पॉटाचेर तुमी येवन जाता भशेन गोरवां धांवडोवचें. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बरें. कोडार IIT काँग्रेसीचो विरोध लोकांची भाटां बेसां इबाड करून लोकांच्या पोटा आड येवपाचो सरकाराचो प्लान काँग्रेस थळाव्यां बरोबर म्हूण दक्षिणेचो खासदार विर्यात कोडार वचून उलयलो. आमदार शिरोडकार थळाव्यां बरोबर रावना जाल्यार जिल्लो वेंचणुकेक खंय लोकांनी BJPक जागा दाखोवची. ही पॉलिसी जेन्ना असले प्रोजेक्ट हाडटा प्रायस वाडटा सगळे बिझनेस टॅक्टिक्स. तुम्ही म्हणटा की लोकल MLA आसा तो बिझनेस करपाक दिल्ली नाल्यार कदेल वेतली ताजी. तर तेन्ना पळय तांकां खबर आशिल्ली बिझनेस ट्रीप म्हणली पळय आतां कनेक्ट करपाक जाय आमी. कित्याक बिझनेस ट्रीप ताजे उपरांत कितलेशे प्रोजेक्ट आयले. रस्ते कर म्हण सांग सुभाष शिरोडकाराक रस्ते उदक लोकांक निरंकल पळय कितें जालां तें. सो ही बिझनेस सगळें बिझनेस दीस गव्हर्मेंट इज बिझनेस जनता पार्टी. कितलेशे तुमी कारणां दिलीं जनावर जावं उदक जावं तुमचे पोट हाचेर चलता. एका सायडीक सरकारान नोकरी दिवंक जायना कोणाकूच जॉब दिना. सो आपणाचे शेतकामती करून भाजी रोवन सगळें आपणाचें पोट चलयता. ताजेरूय तुमी आतां खोट मारपाक हांगा आयिल्ले. तर एक विचार करा की हे जर अशी जंगल तोड जाली आणि हो परिसर जर IIT लागून आयलो जाल्यार ह्या जनावरांची परिस्थिती कितें जातली. कित्याक आमच्या फोंडेच्या आमदारान मंत्र्यान म्हटलें की शहरांतल्या लोकांनी जनावरां आतां पोसपाक जाय म्हणजे जे गवरेडे बी येता पळय तांकां पोसपाक जाय म्हणपाक लागलो तो. म्हणजे ह्या लोकांक न्ही हे जे लोकप्रतिनिधी आतां पळय हांकां बस्ती चडल्या. सो सुभाष शिरोडकरान एक्चुअली हांगा पयलीं उबें रावपाक जाय आशिल्लें. तुमी उबे रावचे पयलीं विरोध करपाक. कारण ह्या गांवांक हांगासर सगळे जर दोंगरार भाग पयलो बाकीचे सगळे एनवायरमेंटल इश्यूज पळयले लोकांचे डिमांड पळयले जाल्यार तेणें स्वताक सरकाराक सांगपाक जाय आशिल्लें की हो प्रोजेक्ट हांगा आपल्या मतदारसंघात येवपाक जायना म्हणून. गांवच्या आपल्या वोटरांक जेन्ना रस्त्यार हाडून उपोशनां करपाक पडटा जावं असो हें करपाक पडटा तेन्ना त्या आमदाराची फेलियर. ग्रावंड वॉटर दूषित जाता हें मानवी प्रदूषण. कोयर सिवेज प्लास्टीक उदकांत सोडटात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. आतां नुस्त्याच्या पोटांतूय प्लास्टीक मेळूंक लागला. जल प्रदूषण थांबोवप आयची गरज मुख्यमंत्री उलयलो. लोक पुलार रावन खंय न्हंयांनी कोयर उडयतात कारवाय जातली. की आमी म्हणटा आसत जाल्यार
ग्राउंड वॉटर आज कमी जायत आसा. इट इज नॉट ओन्ली कमी, तर इट इज एन पोल्यूट जायत आसा. आनी इट इज अ पोल्यूट कोण करता, तर मॅन मेड पोल्युशन करता. म्हणजे आमी सगळे जाण मेळून पोल्युशन करता. म्हणजे भितर सिवेज मिक्सिंग आसतलें किंवा बाकीचे घाण वेगवेगळ्या पद्दतीचे आमी म्हणजे प्लास्टीक बाकीचे सगळे बऱ्याच जाणांक संवय आसा की आमी म्हणटा की देवा कडले सगळे काडटात किंवा कोयर काडटात, पिशवी बांदून ती डायरेक्टली न्हंयेन उडोवपाची. आमकां खूब पाड संवय ह्या लोकांक, सामकी पाड संवय. घरांतलो कचरो प्लास्टिकाच्या पिशवेंत बांदून वयता आसतना अस्सो काडून उडोवपाची, आनी ते बी स्पेसिफिकली उदकान उडोवपाची. म्हाका समजना तेंचो मायंडसेट कितें तो. तुमी एक वेळ खंयसर तरी कचऱ्याचो ढीग दिसता व्हरून थंय दवरता तें बऱ्या. वाय म्हणजे मांडवीच्या पुलाचेर रावन सुद्दां स्कुटरींतल्यान काडटा आनी पिशवी भितर उडयता. कितें मेळटा तुमकां? अरे ज्या जाग्याचेर डस्टबीन किंवा बाकीचे दवरलेले आसा थंयसर उडयात. ओके, जेणे करून म्हणजे एक तर तो उदक पिड्यार करतात ती प्लास्टीक, थोडी तर प्लास्टीक एक 1000 वर्सां सुद्दां पिड्यार जायना अशें आहा. आनी इतकेंच न्ही, आज नुस्त्याच्या पोटांतूय बी प्लास्टीक मेळपाक लागिल्ली आसा. जितके बीग फीश तितके तेज्या पोटान, आनी इट इज एन म्हणजे अनडायजेस्टेबल प्लास्टिक्स ही ताज्याय पोटान मेळपाक लागलेले आसा. हाजे दुश्परिणाम हे सातत्यात कालांतरान आमकांच सगळ्या जाणांक आमकां फेस करचे पडपाक लागलेले आसा. म्हणून हांवें म्हटलें की वॉटर पोल्युशन रोखप हें खूब खूब गरजेचें आसा, आनी तें जर आमी केलें जाल्यार पॉसिबल आसा. सेवा पखवाडा निमतान 970 जाणांक नेमणूक पत्रां. सध्या प्राथमीक शिक्षकांचे 500 पोस्ट कंत्राटी पद्दतीन भरल्यात. फुडल्या 6 म्हयन्यांत कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं पोस्ट कायम स्वरुपी भरतले. शुक्रारा पणजे जाल्ल्या कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयलो. आमी 450 म्हणजे 500 टिचरां खातीर अपॉयंटमेंट लेटर्स दिता. जेणे जेणे एप्लाय केल्ली, जेणे इंटरव्यू दिली आनी जी क्वॉलिफाय जाताली, थोडी जाणां क्वॉलिफाय जावंक ना बिकॉज ऑफ देर सर्टिफिकेट्स. कोणी रेजिडन्स सारकी दिवंक ना, कोणी कास्ट सारकी दिवंक ना. तिसरें एक्सपिरियन्स, 1 वर्साचे एक्सपिरियन्स आशिल्ले तेय थोड्या जाणांनी कंप्लीट करूंक ना. म्हणून एक्सपिरियन्स हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. आमच्यो एक शिक्षकी टिचर्स, एक शिक्षकी शाळा जितक्यो आशिल्ल्यो त्या सगळ्या शाळांनी आमकां ड्युएल टीचर सिस्टम ही इम्प्लिमेंट करपाक जाय. म्हणून आमी 500 टिचर्स आज अपॉयंट करता. एक गजाल लक्षांत घेयात, आयज अपॉयंट करता आसतना तुमी म्हणटले की आमी तुमकां कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर अपॉयंट करता. हय, आयच्या घडीक आमी तुमकां कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर अपॉयंट करता. आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर लेटर दिता. आमकां फास्ट ट्रॅक करून सगळ्या शाळांनी 2-2 टिचर्स घालपाक जाय आशिल्ल्यो. बट हेच 500 पोस्टूय बी आमी स्टाफ सिलेक्शनाच्या मार्फत रोखडेच एडवर्टायज जातले. तुमकां एप्लाय करपाची परत संद आसा. तेच परमनंट पोस्ट जे आहा जो कॉम्पिटिटीव हातूंतल्यान फुडें वयतलो तेका मेळटलो. त्या खातीर प्रत्येकान विचार करपाचो, आपूण कितलो बरो शिकयतलो आनी आपूण बरो कितलो कॉम्पिटिटीव एग्जाम दितलो हे तुमचेर डिपेंड आसा. त्या सगळ्यांनी फुडें वचपाक जाय. वेंचणूक आयोगाची गोंयच्या इलेक्टोरल रोल रिव्हिजना विशीं म्हत्वाची बसका. बिहारा प्रमाण इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनाक प्रायोगीक तत्वार हरकत ना. गोवा फॉरवर्डाचो दुर्गादास कामत उलयलो. प्रक्रियेत पारदर्शकता आसूंक जाय. RGP म्हणटा प्रत्येक पक्षाचे BLO जाय. काँग्रेसीचे फुडारी बसकेक आशिल्ले. देशाचे आमचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांच्यानी जे एक्सपोज केला, हाच्या नंतर सगळ्यांनी दोळे उगडपाक लागला की बोगस वोटिंग कशे तरेन जाता आनी वोट चोरी म्हणटी कशी जाता काय म्हणून. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही जी मिटींग कॉल केला इम्पॉर्टंट आसा, कारण जे बिहारान जे स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन जे चालू केला, सेम तरेचे रिव्हिजन गोंयान जावपाचें आसा आनी वी वेलकम इट. आनी गोंय सारखे राज्य ल्हान राज्य ऑन अ पायलट बेसीस आमी करूं शकतात. सो आमी तांकां सांगला की वी विल कॉपरेट. पूण वी शूड ट्रान्सपरंट प्रोसेस जावंक जाय आनी सगळ्यांक न्याय मेळूंक जाय. सगळे पक्ष ऑपोजिशनाचे हांगा अलर्ट रावन ह्या इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनाचेर नजर दवरतात. स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन शिवण सांगलें की 2002 पयलीं जाल्लो, सो आतां 20-25 वर्सांनी परत जाता. आनी ते आतां कितें म्हणटा की एवरी BLO घरा घालून वयता आनी फॉर्म दितले आनी तो क्वॉलिफायींग जो वोटर 2002 वोटर आसा ताका कांय डॉक्युमेंट दिवपाची गरज ना. आनी ताज्या नंतर तो कोण ताजो आवय बापूय जर त्या रोलान आसा तर ताकाय दिवपाची गरज ना. नेवो वोटर आहा म्हणजे 2002 कोण वोटर ना ताका डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस करचे पडटले आनी कोण ड्युअल वोटिंग तुका मेळटा जाल्यार तेंची सांगचे पडटले. आनी तेंच्यांनी क्वॉलिफायींग डेट दिला 1987 म्हणजे कोण सिटीजन गोंयान आहा ताका तो क्वॉलिफाय जाता अशी डेट दिला. आनी हे मॉनिटर करपाक पार्टीन डायरेक्शन दिला की तुमी 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी BLA 1 म्हणून अपॉइंट करपाचो पण पार्टीचो रिप्रेझेंटेटिव्ह. आनी BLA 1 मागीर BLA 2 करतलो म्हणजे 1732
जे बूथ आहा थंयसर BLA 2 म्हणजे पार्टीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतलो ती फॉर्मां ते सगळे BLA करून कलेक्ट करून तो BLO दितलो सो असो प्रोसेस सांगला सो बेगीनच्या बेगीन आमकां हे दोन्ही BLA 1 आणि BLA 2 अपॉइंट करून सांगला सो हितून जे आमचे जशें की दुर्गादान सांगला की जे वोट चोरी जे आहा डुप्लिकेट वोटर्स ते आमचे पार्टीकूय मॉनिटर करूंक मेळटा. आम्ही भारतीय जनता पार्टी आम्ही अशें पळयतले की ह्या वर्सा फूल 100% BLO हाऊस टू हाऊस वतलो आणि तो वोटर्स आसा काय ते चेक करतलो. Usually they used to go around 60-70%. Now we will see through our BLA 2. BLA 2 is a booth level person of our appointed officially. We will see that BLO goes to 100% in all 1732 parts of Goa. खूब सोंसले आतां वगी रावचे ना. 2 दिसां भितर पिवपाचे उदका खात्याच्या मंत्र्याक मेळटले. आमचो प्रस्न सुट्टलो की ना तेच सरळ विचारतले म्हूण हणजुण्या झरीवाड्यावेले लोक उलयले. शिवोले झरीवाड्यार लोकांचे फाटल्या 1.5 वर्सां उदकाक हाल. तिडकल्ल्या लोकांचो म्हापशा PWD कचेरेर मोर्चा. PWDचे टँकरांतले उदक घेतले जाल्यार पयशे फारीक करचे पडटा. पयशे ना जाल्यार उदक मेळना. लोकांच्या नळांक उदक ना मात बिलां वाडून येता. उदक सामकें गरजेचें मात फाटलीं कितलीं वर्सांच जालीं झरीवाड्यावेले लोक उदकाक तळमळटा. तिडकल्ल्या लोकांनी PWD खात्याचेर मोर्चा व्हरून अधिकाऱ्याक दारेर धरलो. हांव खूब सिनियर आसा. हांव 100 पावट येयला. 4 इंजिनियर गेले हांगले आनी तुमी सांगता तुमी जुलयान येयला म्हणून. इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस बरोबर. तर तुमकां अधिकार ना सांगपाक आपूण जुलयान येयला आपणाक काय खबर ना म्हणून एस्टिमेट करून धाडल्या सांगला तुका. हो हांव आतां 10 वर्सां जाली आयकता. I'll tell you the part is so big. So it depends on the number of flats or number of villas. Also individual properties, hotels, which are big pipes. Definitely, it is as per norms. Norms. So suppose hotel is. So the lockdown, mudakut meyana. People are suffering. Last 2 years, people are not getting. Everybody suffering. See, I'll tell you one thing. Let me tell you one thing very clearly. We are not come here for fun. If you cannot satisfy the people, if you cannot give us the proper water, then leave this place and go. अंद्रेगर बेसन आमका फुल उदी घेताले. पूण आतां आमकां उदकाचो थेंबो ना. डिलेला का केल्याने काय आनी पियोंक ना काय ना आमी जाणटी मनशां. अप्रुवल जातले ते. तू सांग कोणाकडे आमी तेका गड्डो. तू कोणाकडे वयतले सांग आमकां. आमी आतां वयता. आतां वयता. तो म्हणटा आनी कोणाकडे तेजे कडेन आतां वयता. तिका कामां ताका लास्ट आसा तेजे कडेन वयता. हे उदकाचे त्रास म्हणून आमी हे पावडे चडटा. पयलीं हे 3 फाटी तेन्ना सांगलें चला तुमकां टँकर धाडटा. एकूच फाट टँकर धाडलो आमकां. दुसऱ्या फाटा आमकां उदीक ना. मदींच कोणाक दिलें जावं. आनी हांगासून सांगलें पाय करून येतले कितें करून येतले म्हूण तें कोण ना. बेगीन आपूण आमकां दिला जाल्यार नाजाल्यार 4 दीस 5 दीस उदकूच ना. टँकर बाबा धाड रे यो रे बाबा ना. ह्या कारणानसून त्या कारणान हातीन पयशे पडले मी आता मागीर. अर्लियर आय यूज्ड टू गेट द reading was 3142. It is for the past November 2024 till date. It is same, the reading is same, but of late from the past 3 months he's telling me meter is not working. But I have changed my meter just 3 months ago. Prashant has changed the meter. Still the reading is the same. If there is no water, the reading is same. The next step astalo the minister for drinking water jan asa सुभाष फळदेसाय ताका वचून मेळटले आनी ताका सांगतले बाबा तू करता काय करना ते आमकां सांग. खरेंच सांग तू आमकां उदक दिता काय दिना म्हणटाले आमी आनी कितें करता. बाय खर्च चालू करचे पडटले आमकां. दिता डेडलायन म्हणल्यार फाल्यां परवा वचोकूच जाय आमकां. आमकां उदक जाय. उदक जाय. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकर. गोवा मायल्स टॅक्सीवाले भाडी घेवन काणकोण येतात. वतना भाडे घेवन चल्ले. थळाव्या टॅक्सीवाल्यांक भाडी मेळना म्हूण टॅक्सीवाले फुर्योज. पुलीस स्टेशन ट्रॅफिक सेलात खंय कंप्लेनी केल्यात. मडगांवच्या गोवा मायल्स टॅक्सी ड्रायव्हराचेर काणकोणच्या टॅक्सीवाल्यांचो हल्लो म्हूण व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. टॅक्सीवाले मानूंक तयार नात. गोवा मायल्स टॅक्सीवाल्यांक लागून थळाव्या टॅक्सीवाल्यांक भाडी मेळना म्हूण काणकोणचे टॅक्सीवाले मिडिया मुखार. खूब प्रॉब्लेम जालो आसा. पयलीं आमी भाडें बरें मारताले. जो पर्यंत गोवा मायल्स आयले पळय ते दिसान आमकां खूब प्रॉब्लेम जालो आसा. कित्याक आमकां एक मेळना. ते ड्रॉपार येता फक्त आनी ते घेवन वता. ते येता सवाय भितर आनी परत ते घेवन वयता. आनी त्या देखून आमकां प्रॉब्लेम जालो आसा. आनी आमकां कशेंच भाडें मेळना. आनी ते दिसान दीस रावता. 8-8 वरां 10-10 वरां गाडयेन न्हिदता ते.
हांगच्यान भाडी व्हरपा खातीर थोडे खाली येता खालीसा येवन परत घेवन वता. हो एक मोठो प्रॉब्लेम जालो आसा. त्या दुकान आमगे 2-2 दिसान 3 दिसान गाडी सुद्धा सुटना आमची. आमी कितें केलां सगल्यांनी पुलीस स्टेशनाक आमच्या ट्रॅफिक साला आमचे सगळे इनवोट केल्ल्या की आमकां अशें स्टेशन करचें न्हू. केन्ना दिली तुमकां कंप्लेन? आमी सर दिला एक 15-20 दीस जातले. ट्रॅफिक सेलाकूय आमी कंप्लेन रजिस्टर केला. तशेंच आमी पुलीस स्टेशनारूय आमी सांगला की बरोवन दिल्ल्यान सगळ्यांनी सायन्यो दिल्या टॅक्सीकारांनी की ते स्टेशन करता पळय ते मातशें बंद करचें म्हणून. मडगांवां गोवा मायल्स टॅक्सी ड्रायव्हराचेर काणकोणच्या टॅक्सीवाल्यांनी हल्लो केला म्हूण व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. आमी कांयच करूंक ना म्हूण टॅक्सीवाल्यांनी स्पश्टीकरण दिलें. मडगांव व्हिडिओ व्हायरल जाला की आमी काणकोणकारांनी टॅक्सीकारांनी खंय त्याच्या ड्रायव्हराक कोणाक मारपाक गेलो एसॉल्ट केलो म्हणून अटेम्प्ट टू मर्डर केले म्हणून तेमी हे घातला व्हिडिओ जे गोवा मायल्साचे. हांव एक सांगूंक सोदतां आज पासून काणकोणाक आयज आमी टॅक्सीकार हे भाव आमचे आहा ते येयला कित्याक ही एक आमचे डायरेक्ट ब्लेम अशी जाल्या. आमी आज पासून काणकोणाक कोणाक एसॉल्ट कोणाक ड्रायव्हराचेर जावं कोणाक ज्यो गाडी येता आमी केन्ना कोणाचेर हे करूंक ना हात मारूंक ना कांय ना गाड्यो मारूंक ना. आमी सांगता हे आमचेर एक डायरेक्ट ब्लेम कशें घातला. जाल्यार सरकारान प्रकरणांत लक्ष घालचें म्हूण काणकोणचो काँग्रेस फुडारी जनार्दन भंडारी उलयलो. आमदाराची लक्ष ना खरें हो विशय गांभीर्यान घेवपा जाय. हो हेंगेलो पोटपणाचो प्रश्न आसा. तुमच्या नोकरी दिवपा जायना. आतां पळय गोवा मायल्स हाडली कोणी हाडले? सरकारान हाडली. तुमकां खबर ना पारंपारीक वेवसायीक कोण आसा ते खबर ना काणकोणाक गोंयांक खबर ना. हो वेवसाय कोणी केला? टॅक्सीचो वेवसाय कोणी केला? आमच्या लोकांनी आमच्या गांवच्या लोकांनी पारंपारीक व्यवसाय हो तेमी केला आणि त्या तुमच्या व्यवसाय तुमचे तुम्ही एक बाकी एक फॅसिलिटी बरें आसा संरक्षण दिवपा जायना. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. कोंकणी भाशा मंडळाचे अंदूचे पुरस्कार जाहीर. मंडळाच्या 63व्या वर्सुकी दिसा भेटयतले. सुवाळो मंगळारा 30 सप्टेंबराक सांजे फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिरात जातलो. कोंकणी भाशा मंडळान मिडियाक पुरस्कार सुवाळ्याची कार्यावळ सांगली. कोंकणी भाशा मंडळ पुरस्कृत सेवा पुरस्कार ह्या खेपेक आमी दोन कोंकणी म्हालगड्यांक आमी पुरस्कार भेटयतात. तातूंत फोंडे बांदोडे ह्या गांवचे भौमानी सर शिवनाथ आई नागेशकर हांकां हो पुरस्कार फावो जाला आनी सादोशे काणकोण हांगासरले भौमानी सर उल्हास पै भाटीकर हांकां हो सेवा पुरस्कार फावो जाला. शराफी कोता हांणी पुरस्कृत केल्लो फेलिसियो कार्दोज यादस्तीक शिक्षक पुरस्कार ह्या खेपेक एच मनोज हांकां फावो जाला आनी विजय सरदेसाय पुरस्कृत माधवी सरदेसाय यादस्तीक शिक्षक पुरस्कार गोंय विद्यापीठाचे कोंकणीचे प्राध्यापक डॉ प्रकाश बरेकर हांकां हो पुरस्कार फावो जाला. दिनेश मणेकर पुरस्कृत चंद्रकांत केणी यादस्तीक स्तंभलेखन पुरस्कार सकाराम बाब बोरकार हांकां फावो जाला. तर लिगोरियो फुर्तादो ट्रस्ट पत्रकारिता पुरस्कार डेनियल डिसोजा हांकां फावो जाला. विन्सिक पाद्रुश हांणी पुरस्कृत केल्लो जुजे देदास पाद्रुश यादस्तीक युवा कार्यकर्ता पुरस्कार ह्या खेपेक आमी दोन कोंकणी कार्यकर्त्यांक हो पुरस्कार भेटयतात. प्रसाद बाब पांगम आनी फ्रांसीस बाब फेर्नांडीस हांकां. फादर मोरेन डिसुजा युवा साहित्य पुरस्कार ग्लेनिस डायस हाका फावो जाला. उल्हास ज्वेलर्स पुरस्कृत उल्हास आनी श्रीमती मीता वेडेकर युवा उद्योजका पुरस्कार वेनिस अल्मेदा हिका फावो जाला. बाल साहित्य पुरस्कारा खातीर योग्य पुस्तक नाशिल्ल्यान आमच्या परीक्षक पॅनलान नांव सुचयलें ना. श्रीधर कामत इश्ट परिवार पुरस्कृत श्रीधर कामत यादस्तीक साहित्य पुरस्कार आरमान बाब फेर्नांडीस हांच्या पुला कोलकरी ह्या निबंध पुस्तकाक फावो जाला. उदय देशप्रभू हांच्या संघर्षकाणी ह्या चरित्रात्मक पुस्तकाक रॉक बारेटो साहित्य पुरस्कार फावो जाला. तर कोंकणी भाशा मंडळ पुरस्कृत रमेश वेळुस्कर यादस्तीक पुरस्कार चेतन आचार्य हांच्या यादीचो गांव ह्या कविता पुस्तकाक फावो जाला. दिनेश बाब मणेरकार पुरस्कृत रामनाथ मणेरकर यादस्तीक अणकार पुरस्कार शैलेन मेहता हांच्या आनी अणकारीत केल्ल्या मुंबयचो व्यापारी ह्या पुस्तकाक फावो जाला. बेळगांवच्या सुनील टॅक्सटायल्सात होलसेल ग्राहका खातीर खासा स्कीम धमाका. नवरात्री आनी दसऱ्याच्या फाटभुंयेर खासा ऑफर दवरल्या. 1 लाख ते 10 लाख मेरेन शॉपिंग केल्यार 2,000 ते 31,000 मेरेनची क्रेडीट नोट. साडयो, ड्रेस मटेरियल, डिझायनर कुर्ता तशेंच लेडीज आनी जेंट्स रेडीमेड कपडे सवाय मेळटले. 1985 सावन बेळगांवचो सुनील टॅक्सटायल होलसेल कपड्यांचो वेपारी.
बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.